हो प्रोग्राम खरें म्हणत जाल्यार सीएमाक हांव अप्रिशिएट करता. कारण सीएम स्टेजीर बसलो, म्हाजे सारक्या मनीस आमी आज लायनीन उबे रावले लोकां बरोबर. आमी गेले आनी आमी सीएमाक थोडे प्रश्न विचारले. हे प्रश्नाचे लिस्टूय म्हजे कडेन आहा आनी हे प्रश्न सारके विचारले. ताचो व्हिडिओ कोणें काडला म्हाका खबर ना, मेळत जाल्यार हांव तुमकां धाडटा. हे म्हजे प्रश्न आशिल्ले. पयलो प्रश्न म्हजो आशिल्लो की आयडी हॉस्पिटल जे आसा तातूंत अजुनूय ब्लड बँक कित्याक ना? लोकांक हॉस्पिटल, लोकांक जीएमसीन रक्ता खातीर वचचें पडटा. भुरगो जेन्ना जाता तेन्ना ताका आवयक ते त्रास भोगचे पडटा. जे फॅमिलीक परत परत पोंडा हॉस्पिटल जीएमसीन रक्ता खातीर धांवचें पडटा, नाल्यार डोनर सोदचे पडटा. डोनर ना जाल्यार भुरग्याक त्रास. डोनर मेळूना जाल्यार खुबदां सर्जरी पोस्टपोन जाता. अश्यो हांवें इन डिटेल दोतोराक गजाल सांगल्यो. त्याच प्रमाणे सिटी स्कॅन, एमआरआय आनी अल्ट्रासावंडचे सांगले. आज अल्ट्रासावंड घेतलो करतलो जाल्यार 8 दीस 10 दीस तुका रावचें पडटा. सिटी स्कॅन एमआरआय दोतोरान सांगला, म्हाका उतर दिला तुजें जर तुकाय जाता जाल्यार कोण न्यूरो सर्जन पळय, कार्डियाक सर्जन पळय, कोणी ऑर्थोपेडीक सर्जन पळय आनी आपल्या कडेन हाड. हांवें ताका सांगलें दोतोर एरन सुवारीस म्हणटा तो एक बरो ऑर्थोपेडीक सर्जन, कोणें आयडी नाशिल्लो. ताणें उदक सोडलें कारण बरी ऑफर ना, कांय ना. मिनिस्टर उलयता तेन्ना 100 कोटी 200 कोटी 500 कोटीचे उलयता. पण जेन्ना मनशाचें एक ऑपरेशन जावपाचें आसता आनी ताका एटॅक येता, तो फोंड्याच्यान पणजे पावता म्हणसर अर्दो काबार जाता. ही गजाल आयज सीएमाक हांवें परत सांगून घेतली आनी वालोर सीएमाक त्या बाबतींत ताणें ती ऐकून घेतली. ताका दुसरी गजाल सांगली हांवें आमी प्री नेटर आनी पोस्ट नेटर म्हणजे भुरगे जेन्ना एक आवयक जाता, ते भुरगे जेन्ना समजा 7 म्हयन्याचे 8 म्हयन्याचे जाले जाल्यार ताका जीएमसीन धाडटा आनी जीएमसीन 15 व्हेंटिलेटरां आनी व्हेंटिलेटर नासल्यामुळे तांकां मणिपाल हेल्थवे अशा प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत वचून व्हेंटिलेटर घेवचे पडटा. ताजी किंमत कांय न्ही म्हटल्यार तांकां 10 दिसांक 5 ते 7 लाख रुपया बील जाता. आनी हे गव्हर्मेंट तितले दिना, गव्हर्मेंट 50,000च्या वयर दिना. सो सीएमाक सांगला एक तर तुमी ते टायअप करा, नाल्यार एक तर तुमी नवे व्हेंटिलेटर हाडा. नवे बिल्डिंगा नवे प्रोग्राम करून काय जावचे ना, लोकांक पयशे मेळपाक जाय. आनी ती गजाल ताणें हे समजून घेतल्या. ताका सांगलें हांवें जे आमचे आयडी हॉस्पिटल आहा ताजे 2 एसी मोडटा, 3 एसी मोडटा आनी भुरगे जावपा टायमार डिलिव्हरीक व्हेल्ले बायल मनशाक 2 दिसांनी हे पोस्टपोन करता. ही एक्झाम न्ही पोस्टपोन करपाक, तिचे एक पोटान भुरगे आहा, ते भुरगे बरे हेल्थी जावपाक जाय आनी त्या टायमार एसी चलना म्हणून आयडी जर पोस्टपोन करता जाल्यार हाज्याकूय वायट गजाल आनी फोंड्यान आनी गोंयान जावंक शकना. ताका फुडली गजाल सांगली हांवें. आमी सगळे आमचे पात्रांवाचे उलयतात. जे रवी सर आयज आमच्या बरोबर ना जाल्यार ह्याच रवी सरान 19 एप्रील 2025 सांगिल्लें की रस्तो जो जातालो जिंगडेमोल त्या रस्त्यार 5 म्हयने आपली फायल लिपयल्ली. आयज रवी सर आमच्या बरोबर ना. 5 म्हयने जेन्ना रवी नायक सराची फायल लिपयल्ली जाल्यार तिने रवी सरान सांगिल्लें आपूण इन्क्वायरी बसयतलो. आज पर्यंत गव्हर्मेंटान इन्क्वायरी कित्याक बसोवना? गव्हर्मेंटाचो कोण मनीस आशिल्लो जाणे रवी सराची रस्त्याची फायल ब्लॉक केली 5 म्हयने? कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट मेळपाचो आशिल्लो? कोणें हे स्कॅम केलो? सो सीएमान उतर दिला की आपूण पळयता नाल्यार आपुणूच सोदता ती फायल. आयज सीएमाक सांगला फायल सोदनाका. तुमकां जर खरे पात्रांवाचो रिस्पेक्ट आसा, पात्रांवाची लिगसीचेर जर तुमी उलयता जाल्यार ही फायल कोणें चोरली या कोणें ती लिपयली 5 म्हयने ते कळपाक जाय आनी ते कळून ताजेर इन्क्वायरी बसपाक जाय म्हणून. फुडली गजाल जी हांवें उलयली, जी दोतोर स्टाफ सिलेक्शन कमिटी उलयता. आयज स्टाफ सिलेक्शन कमिटी कला मंदिरान जी कमिटी काडल्या तातूंत कितले कलाकार आहा हे आमी विचारपाक जाय. आमी 33% महिलांक रिस्पेक्ट दिवपाचो म्हणटा, पण ह्या कला मंदिराच्या कमिटी एकूय महिला ना. फोंड्या तालुक्यान एकूय महिला काम बरी करना कलाकार म्हणून कित्याक ना? आनी जे कोण बसल्यात तांच्यांनी कितली नाटकांनी काम केली, तांच्यांनी कितले पिक्चरांनी काम केली, तांच्या कडेन असली कसली कला आसा म्हणून ते आयज सगळ्या खुर्चेर बसल्या. आनी फोंड्या अंत्रुजान इतले बरे कलाकार आसा, इतले बरे नाट्य कलाकार आसा जाणे 100 आदी 500 शो केला, ते खंयच कमिटीन दिसना. सो कमिटी सिलेक्ट करता तेन्ना म्हाका दिसता स्टाफ सिलेक्शन कमिटी ही कला मंदिराची लावची जाल्यार बरे कलाकार मेळटले. दुसरी गजाल हांवें तांकां जी मेन गजाल सांगली ती रेती माफिया. पारंपारीक लोकांक रेती काडपाक मेळना. सक्शन आसूं या व्हडे आसूं, पण खांडेपारच्यान डेली ट्रक वता. एक 2-3 जाणांक मोठे करपा खातीर ही ट्रक माफिया चल्ल्या. आनी दोतोरान म्हाका उतर दिला की येता त्या 24 वरांनी ट्रक माफिया तो बंद करतलो. आनी आमी दोतोराक उतर दिला तूं बंद करना जाल्यार आमी खांडेपारा येतले आनी रस्तो ब्लॉक करतले. हेच्या फुडें ट्रक आमी धरतले. सो दोतोरान 24 वरांनी गजाल्यो घेवच्यो. हांव दोतोराक परत एक गजालीचेर रिस्पेक्ट दिता की ताणें ह्यो म्हाज्यो गजाल्यो ऐकल्यो. मनीस जेन्ना हार्ट येता, अटॅक येता, जेन्ना ताका पॅरलायज जाता, जेन्ना तो एक्सिडेंट जावन पडटा, जेन्ना ताजें रक्त वता, तेन्ना ताजी आवय, ताजी बायल, ताजो बापूय, ताजे भुरगे देवा कडेन मागता, जरेश्वरा कडेन मागता की हो आपलो भुरगो जिवन उरचो, आपले कुमकुम जिवन उरचें, आपलो घोव जिवन उरचो. त्या टायमार ताका फोंड्या हाडून फोंड्याच्यान ते फॉर्म भरून एक इंजेक्शन मारून जीएमसीन व्हरता आनी तो मरो पर्यंत पावता. ते दुख्ख दोतोराक सांगला हांवें. आतां फुडलें दुख्ख जर दोतोराक कळटलें आनी दोतोर जर म्हाज्या दुख्खा बरोबर फोंडेकारांच्या दुख्खा बरोबर जर रावतलो जाल्यार दोतोराचें बरें जातलें. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण.
गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.